नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. सिंगापोर आणि भारत ह्या दोन देशांमदी प्रधानमंत्री हजेरेंत 4 विशयांचेर समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो. डिजिटल टेक्नॉलॉजी, भलायकी, वखदां, सेमीकंडक्टर हांचो आस्पाव आशिल्लो. सिंगापोर आणि भारत ह्या दोनूय देशांनी ह्या 4 क्षेत्रांत विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सिंगापोर भेटी खातीर खोस उक्तावन भारत सिंगापोर ह्या दोनूय देशांमदलो संबंद चड घटमूट जातलो अशी आस्त उक्तायली. एक्सेलेंसी, गर्म स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं. आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं. मुझे विश्वास है नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा. एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है. सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए है. हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में कर रहे हैं. प्रधान सिंगापोर आणि ब्रुनेई भोंवडेर जाल्ल्यो महत्वाच्यो 4 क्षेत्रांतल्या समजिकायेचे कबलाती आणि ताचो भारताक जो लाव जावपाचो आसा त्या विशीं विदेश वेव्हार मंत्रालयान हांणी खोस उक्तायली. भारत सिंगापोर ह्या दोनूय संबंद घटमूट जावन दोनूय देशांचे दिवप घेवप वाडटले आणि ताचो लाव देशाच्या उदरगती खातीर जातलो अशें जयदीप मजुमदार हांणी सांगलें. The next stage in our bilateral relations has been set by the India-Singapore Ministerial Roundtable met recently and which identified 6-pillar cooperation, and the above 4 MOUs address 4 of those 6 pillars. It is fair to say that with this, Singapore relations have been made future ready. Both Prime Ministers decided to elevate the relationship to a comprehensive strategic partnership. Trade and investment, Prime Minister the setting up of an Invest India office in Singapore, which will be a hand-holding office for investors from Singapore in many diverse areas of 6 pillars above. नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात आयोजित आयच्या राष्ट्रीय शिक्षक दीस कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी 82 गोयच्या म्हापसा IITचे नताशा कारवालो आणि काकोडा IITचे विजय चारी हांचो आपल्या समर्पित वृत्तींत शिक्षणीक गुणवत्ता जीवन समृद्ध करपाक योगदान दिले हांगा आर्गांवपली. 63व्या शिक्षक दीस निमतान गोयच्या 7 शिक्षकांचो मुखेलमंत्री विशिष्ट पुरस्कार भेट प्रमोद सावंत हांणी भोवमान केलो. कला अकादमीच्या मास्तर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत ह्या खातीर खासा कार्यावळ आयोजित केली. पुरस्कार प्राप्त शिक्षकां वांगडाच शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, शेष जिंगडे, NCERTचे संचालक मेघनाथ शेटगांवकार, समग्र शिक्षा अभियानाचे हाजीर आशिल्ले. प्राथमिक शिक्षक तशेंच मुख्याध्यापक आणि उच्च माध्यमिक
शिक्षक आणि प्राचार्य अशा गटांत शिक्षकांक पुरस्कार भेटयल्यात. हातूंत सरकारी प्राथमिक पैंगणचे सरकारी विद्यालयाच्यो प्रतिमा प्रभू, इब्रामपूर सातेरी विद्यालयाचे सुधीर नाईक, भिले सुर्ल्याच्या रामनाथ नाईक मेमनारी, स्वस्तिक विद्यालय शिरीष कुमार आमशेकर, देपो उच्च माध्यमिक विद्यालय कुजिराचे शिरीष भिडे आणि कोलवाळच्या डॉक्टर आंबेडकरचे प्राचार्य विठ्ठल पार्सेकर हांचो आस्पाव आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी शिक्षकांक म्हणजे याद करून प्रत्येक फावटीचे सरकार हे शिक्षकांचो पुरस्कार दिवन तांकां गौरविता, त्यांचो भोवमान करता आणि एक बरी प्रथा की त्या निमित्तान पुराय स्टुडंट्सांच्या मनात आम्ही म्हणतात आयच्या दिसाच्या निमित्तान एकदा आम्ही ताका याद करता आणि खूपशा म्हणजे तांचेर बरे संस्कार जावपाक जाय म्हणून टीचर्स डे निमित्तान वेगवेगळे जे कार्यक्रम जाता तातूंतल्यान एक भुरग्यांच्या मनाचेरूय बरे परिणाम जाता, भुरग्यांचेर बरे संस्कार घडटा. हे सगळे सांगता आसतना आमी जर पळयत जाल्यार टीचर हो खरो आर्किटेक्ट ऑफ सोसायटी हे म्हण घडयता आसत जाल्यार हो समाज घडोवपाचें काम म्हणजे पेरंट्सांचे आमचे टीचर्स करता आणि ताका लागून आमी म्हणटा टीचर should be the best country and they educate and empowers the future of our nation. नवी दिल्ली हांगा आयोजित लाव जातलो. 2030 वर्सा मेरेन मेगावॅट फॉसील परमाणु उर्जेची मोख पुराय जातली. या संवसारीक सौर महोत्सवात एडीबी, संवसारीक बँक आणि हेर विदेशी संस्थांचो सहभाग आशिल्ल्यान ग्लोबल साउथ हांगा भारताच्या 500 मेगावॉट फॉसील आणि परमाणु उर्जेची मोख 2030 वर्सा करपाचे ध्येय आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या व्हिडिओ संदेशांतल्यान भारतवासियांक सांगलें. दिल्ली हांगा संवसारीक सौर महोत्सव सुरू जाले उपरांत सिंगापूर दौऱ्यार आशिल्ल्याच्या माध्यमांतल्यान ह्या महोत्सवाक परबी दिली. The Vedas were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun. Even today, millions of Indians daily, many cultures across the world have respected the sun in that. Most regions also have festivals related to the sun. This international solar festival brings the whole world together to celebrate. This is a festival that will abate in it. 5 वर्सां उपरांत 8 ते 10 नोव्हेंबर मजगती राज्यांत गुंतवणुके संदर्भात अमेझिंग गोवा ही संवसारीक पावंड्यावयली गुंतवणुकीच्या परिशद म्हायती मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोवा सरकार आणि वायब्रंट गोवा फाउंडेशन हांचे मजगती जाल्ल्या समजिकायेच्या कबलाती उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. 2019 वर्सा वायब्रंट गोवा ही परिशद आयोजीत केल्ली अशें सांगून अशा प्रकार उद्योजकांक उर्बा मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. This year, this event is organized by Vibrant Goa Foundation and supported by the Government of Goa Direct Industries. I am pleased to understand that all the business associations in Goa, such as Chamber of Commerce, GSIA, BNI, ASSOCHAM and others are fully supporting the event and working closely with the foundation. The last edition of the summit held in 2019 under the name of Vibrant Goa was resounding as the numerous Goan entrepreneurs ventures and export and achieving the remarkable feats. It was the Goa's largest business expo and summit and attracting over the 500 international delegates from
देशातले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, उद्योग मंत्री माविन गुदिनो, गोवा फाउंडेशनाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार कामत आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. 8 ते 10 नोव्हेंबर मजगती जावपी ही परिशद ताळगांवच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली. देशातल्या 260 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्ल्याची माहिती ह्या वेळार दिली. हजार 24 खेळा सर्तींनी आज भारतान आपले 5वें भांगरा पदक नोंद केले. दादल्यांच्या क्लब 1 सर्तींत भारताच्या धर्मवीर हाणें 34.92 मीटर थ्रो जाल्यार भारताच प्रणव सुरमा हाणें 34.59 मीटर थ्रो करून रुप्या पदक जोडलें. तशेंच दादल्यांतल्या T6 सर्तींत भारताच्या सचिन खिलारी हांणी रुप्या पदक मेळयलें. मजगती काल जाल्ल्या दादल्यांच्या तिरंदाजी खेळांत भारताच्या हरविंदर सिंग हांणी भांगरा पदक जिखून देशांतलो पयलो पॅरालिंपीक खेळगडो जावपाचो भोवमान मेळयलो. तांणी हे आदी टोकियो पॅरालिंपीक खेळा सर्तींनी कांस्य पदक जिखिल्लें. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 खबरापत्रांत. नमस्कार.